मये पंचायत वाठारात येवपी शिकेरे आशिल्ली गोशाळेत वेगवेगळ्या वाठारांतली हेडगी आनी अपघातग्रस्त मेळून 4055 गोरवांचो आस्पाव आसा। ह्या गोशाळेत ह्या गोरवांची कुयदाद करतात। दर वर्सा हे गोशाळेत गोरवांचो पाडवो परंपरे प्रमाण मनयतात। गोरवांच्या पाडव्या निमतान गोशाळेत पोळे काडिल्ले। आप मदत गटाच्या बायलांनी हे काम केले। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आयज आमच्या खातीर खूब आनंदाचो दीस आसा आणि तो दीस जावन आसा आयज पाडवो आसा आणि पाडव्याच्या निमित्तान आमच्या पुर्वजां पासून जी गायींची आणि बैलांची जी सेवा करीत येयल्ली आसा ती सेवा आमच्या हातीनसून सगळ्यांच्या घडटा म्हणून म्हाका हाणी खूब परत आनंद जाता। हो दीस जो आसा हो दीस गायींक आणि बैलांक किंवा म्हशींक यांच्या खातीर सगळ्यांक एक विश्रांती दीस म्हणून पळयलो वयता आणि तेंची पुजा जी आसा ती केली गेली वयता। भगवान कृष्ण जे आसा भगवान कृष्णान गोमातेची सेवा केल्ली आणि ते सेवेच्या माध्यमातून संपूर्ण जग जे आसा ते सुखी जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा। जास्त हांव कांय सांगना पूण आयचो दीस जो आसा हो गायी खातीर खास दीस आसा आणि त्या गायींची आयज पुजा करून तांकां आमच्या पारंपारीक पद्दतीन पोळे जे आसा ते खावोवपाचें काम जे आसा तें आमी मोठ्या गुण्या गोविंदान करता। आयज होच मुहूर्त साधून हांगासर समोर तुमी पळयता हांगासर आमचो राखण देव म्हणून जे पयलीं पासून हांगासर येवन सगळे गोरवांकार हांगासर बसोन पोळे जे आसा ते दिवपाचें आनी खावपाचें काम करताले। असोच आयज हो आमच्या खातीर आनी एक बरो दीस जावन आसा कारण आयज भगवान कृष्णाची मुर्ती जी आसा ती जी आमी हांगासर आयज स्थापना म्हणुया किंवा ती मुर्ती जी आसा ती हांगासर हाडून दवरपाचें काम जे आसा। हांगा 10,055 गोरवां ही सगळीं गोरवां बेवारशी आनी रस्त्याचेर दवरताली। ती ह्या आमच्या संघान तांकां रस्त्या वयल्यान उखलून गव्हर्मेंटाच्या स्किमी प्रमाणे हांगा शिकेरी हाडली आनी तिची आमी आतां देखभाल करता आनी गोसेवा करता। सगळीं गोरवां वेवस्थीत तेंचेर जेन्ना जेन्ना दुयेंत आसता किंवा तेन्ना तेन्ना जाय त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट आमी दिता। प्रत्येक दिसा कमीत कमी 2 ते 3 एक्सिडेंटाची गोरवां हांगा येता ती सुद्दां आमी उखलता आनी हांगा हाडटा आनी तेची वेवस्थीत ट्रिटमेंट करून तांकां वेवस्थीत सारकी करता। म्हाका एक सांग बाय, आयज गोरवांचो पाडवो त्या निमतान तुमची गोशाळेन कार्यक्रम कितें आसलो? आमी सगळे गोठे बिठे सगळे स्वच्छ केल्या आमकां गोरवांची पुजा करता वेवस्थीत आणि तांकां आयज पोळ्याचे दिनूय म्हणटात दीस म्हणटात त्या पद्दतीन आमी तांकां सगळ्यांक पोळे दिता खावपाक।